बायला संघटनांनी आवाज काढले उपरांत पर्यटन वाठारात फातोडेर मेरेन बार्रां उक्ती दवरूंक लायसनां दिवपाचें सरकारान सध्या बंद केलां। अशी लायसनां दिवपा खातीर सरकार धोरण थारायता म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयलें। मुख्यमंत्री म्हणटा पर्यटना खातीर गरज आसा त्याच बार्रांक लायसनां मेळटलीं। मायज फी भरून फातोडेर 4 मेरेन बार्रां उक्ती दवरूंक लायसन दिवपाची अधिसुचोवणी सरकारान कांय म्हयन्यां फाटीं काडिल्ली। फातोडेर 4 मेरेन बार्रां उक्ते दवरपाच्या निर्णयाचेर टिका जाल्ल्यान आनीक बार्रांक लायसनां दिवचें ना अशें सरकारान सध्या थारायलां। पण आतां हांवें सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिलां की टेम्पररी इमिजिएटली कोणाचें एप्लिकेशन आयलें जाल्यार कीप इट ऑन होल्ड। वी आर मेकिंग अ पॉलिसी बाय वीच ओनली आफ्टर अ स्क्रुटिनी कमिटी certifies that a particular bar would not create any problem for law and order, have not indulged in the earlier period in gundagiri, dadagiri, maramari. Only after the committee scrutinizes and recommends, the government will consider such extra time in the interest of tourism. सोरो विकपाचो नेम काँग्रेस सरकारान सदळ केल्लो। आपणाल्या सरकारान सोरो विकपाचेर नियंत्रण घाला असो दावो मुख्यमंत्री पर्रीकारान केला। I have restricted retail sale of packed bottles only up to 9 o'clock. Are you aware of this? मागीर पयला हांवें source of first liquor I have closed. तुम्ही हे सगळो अभ्यास करा मरे आमी कितें करतात ते कितें छापतात आनी मागीर तांकां ते कितें तरी मेळटा बातमी ती बातमी घेतात ते आनीक बोवाळ घालतात जशें हांवें ओबीसीचे दाखयल्ले। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी देवेंद्र गांवकार। ताळगांव पंचायतीचे वेंचणुकेचो प्रचार शुक्रारा सोंपलो। मतदान आयतारा। ताळगांवच्या लोकांनी धमकी आनी पयशे वांटपी लोकांक कडेक दवरून बरे उमेदवार हाडचे। आपूण ताळगांवची कामां जाग्यार घालता अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान जाहीर केलां। बीजेपीचो म्हणयारो म्हणटा ताळगांवचे वेंचणुकेंत बीजेपीचे एकूच पॅनल आसा, मात पॅनलांच्या फुडाऱ्यांचो सूर वेगळोच। शुक्रारा ताळगांव पंचायतीचे वेंचणुकेचो प्रचार सोंपलो। सध्या थंय आमदार बाबूश मोन्सराताचे आनी बीजेपीच्या पॅनला मदीं प्रचार बरोच रंगार आयला। दोगूय पंचायतीचेर आपापलो बावटो चोडोवंक सोदतात। बीजेपीन ताळगांवां एकूच वॉर्ड जिखून दाखोवचो म्हूण बाबुशान आव्हान दिलां। बीजेपी म्हणटा वॉर्ड कित्याक पंचायत जिखतले। They have taken the challenge. They have worked hard, and now it's up to the people to decide. They have seen what is Babush. They have seen his performance, his panel. So ultimate masters are the people. They have done their best. We are backing them, and it's up to the people. He is free to give challenge, and we are also giving him challenge. ताळगांवां विधानसभेचे पडेल भाजपा उमेदवारांची सध्या तोंडां वेगवेगळे दिशेन। बीजेपीचे दत्तप्रसादा बरोबर आग्नेल सिल्वेरानूय पॅनल घाला, ताका बाप्पाचोय तेको। मात पक्षाच्या म्हणयाराक विचारल्यार तो म्हणटा तांचे एकूच पॅनल। Basically, there are two panels. One is a panel which is backed by the sitting MLA. One is a panel which is propped by the BJP Mandal of Talegaon. आता पळयात पॅनलाचे फुडारी कितें म्हणटात। सपोर्ट करपाक पासून ना आमी मेजॉरिटीन येतले न्हू। आमी ट्राय करता 7 सिटां हाडपाक आमची आनी आमची मेजॉरिटी करपाक। घरान जे तिने आमकां प्रोत्साहन दिलां, घरान लोकांनी आमचे म्युन्सिपालिटीचे कामाचे 5 वर्सां म्युन्सिपालिटी काम केलां ते हें केलां, वेलकम केलां लोकांनी। तुमच्या सारके लोक जाय म्हणून सांगला थंय। बाबूश मोन्सरात मात विरोधकांक हिसपाकच धरना। I am competing with myself. I don't have any competition. That's what I feel. I know and I have the confidence of the people because when I went to each and everyone's houses, in fact, because they said that our support is there for you for what work you have done for Taliban. 15 वर्सां जाली ताळगांवची पंचायत आनी मतदारसंघ बाबुशा कडेन आसा, मात ताळगांव फुडें सरना। लोकांनी पयशे आनी धमक्यांक भिनासतना मतां मारची, बरे उमेदवार हाडचे। सरकार ताळगांवची कामां करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान थंयचे बीजेपीक नेट लायलो। हय तांकां निवडून हाडूनय हांव पूर्ण तालिगांव तांकां सांगलां तुमचें पूर्ण डेव्हलपमेंट करून दिता। गेले 10-15 वर्सांचे डेव्हलपमेंट थंयचो आमदार करूंक शकले ना, तें डेव्हलपमेंट तांकां 5 वर्सांत करून दिता। सो माय अपील टू द पीपल इज रायज अबाउट द टेरर एंड थ्रेट्स एंड ब्रायबरी एंड इलेक्ट अ गुड पॅनल। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
बार्देश तालुक्यात कानोळे आणि हळदोणे वाठारात चालू वर्सा डेंग्यू आणि मलेरिया केशी बऱ्योच वाढल्यात. कानोळे भलायकी केंद्र वाठारात 2013 वर्सा 15 डेंग्यू केशी जाल्यो, जाल्यार चालू वर्सा फाटल्या 3 म्हयन्यांतच डेंग्यूच्यो वट्ट 20 केशी मेळ्ळ्यात. हळदोणे भलायकी केंद्र वाठारांतय अश्योच केशी वाडल्यात. इतले मजगतीं शुक्रारा गोंयभर मलेरिया विरोधी दीस मनयलो. शुक्रारा गोंयभर मलेरिया दीस मनयलो. त्या निमतान पणजे भलायकी केंद्रान कदंब बस स्टँडाचेर जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडिल्ली. ब्रिडींग म्हणजे कितें, हातूंत टायर्स किंवा कट्ट्यो किंवा प्लास्टिकची आयदनां किंवा प्लास्टिकचे बॉटली अशे वाऱ्यार आसत, म्हणजे भायर आसत, घरा भायर बी. तातूंत आतां पावसाळ्यान उदक भरतलें आनी हातूंत मागीर लार्वे तयार जाता मस्किटोचे. आतां पावसा पयलीं हें सगळें करूंक जाय म्हणून आमी एक क्लिननेस ड्रायव्ह किंवा हे अवेरनेस प्रोग्राम चालू केल्या. इतले मजगतीं बार्देस तालुक्यांतल्या कानोळे आनी हळदोणे भलायकी केंद्र वाठारांत फाटल्या 3 म्हयन्यांत डेंग्यू आनी मलेरियाच्यो केशी बऱ्योच वाडल्यात. कानोळे वाठारांत फाटल्या 3 म्हयन्यांत डेंग्यूच्यो 20 केशी मेळ्ळ्यात. 2013 वर्सा फक्त 15 केशी जाल्ल्यो. हळदोणे वाठारांत फाटल्या वर्सा डेंग्यूच्यो 10 केशी जाल्ल्यो. चालू वर्सा 3 म्हयन्यांतच 18 केशी जाल्यात. म्हापशे शारांत मात परिस्थिती बरी आसा. We detected about 27 cases, but all of them are imported. In 2013, we have collected about 34,828 slides, out of which 227 were positive, out of which PVV is 200 IVX and falciparum is 27. But indigenous cases were only just 21 under jurisdiction of MAPSA, and the imported cases were 200. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर चंद्रशेखर सावंत आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. आता घेऊया व्यावसायिक